उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. ह्या गडिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहम. अब्राहमान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरया गांवांक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपले गाडू आयते केलें. आपल्या दोगा साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयले सुवातेक तो भायर सरोन गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवां सांगाता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचोन स्तुती करतां आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येतां. अब्राहमान होमबली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी ते इजाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय सांगाता मुखार समकले. मुखार वेतासतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बापा. कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे, उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होमबली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवच पळयतलो. आनी ते दोगूय सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिमशे मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गारतान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचोन त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक याह्वे इरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गारतावन दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपत दितां अशें उलयता सर्वेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेंवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राहम आपल्या साकरा सरशी फाटीं आयलो. ते सकट बेर्शेबाक गेले आनी अब्राहमान थंय वस्ती केली. देवाचे उतार हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू एक दोणीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरोन आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे कटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकोन शास्त्र्यां मदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरीगाराक तो म्हणालो, ऊठ, खाण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतार हें.